Hindi ubandi. Now the green color. लटा दी ती लटा दी जाम पडला सकाळ सोने त्याला काय हां सर तर फायनली रिलीफ मेळ्ळें लोकांक हांगा मोठो रिलीफ सांगपाचें म्हणल्यार खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तोडें आसा तोड्यांक हें मातसो क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव म्हणून आनी पयलें दिसता आनीक आज जे आमचे जे ऑफिसरान आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज तें हाडलां आनी ताका रातीन दवरलें तें आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हितून पडलें आनी आतां म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतकार भावूय मातशे पयशे गजाली भितालीं की फाल्यां सकाळीं कितें जावपाक शकतालें हांव जाणा हांगा हें केन्नाच येवपाचें फर्स्ट टायम दिसता म्हाका वेलसांव गांवांत सांगता ते भशेन वेलसांव गांवांत फर्स्ट टायम हें क्रोकोटायल हांगासर मेवलां आनी हें म्हाका दिसता काल कोणी तर म्हाका एक भुरगो कोण सांगतालो आमचो पयलीं खंय दिश्टी पडलेलें फाटल्या दिसांनी 8 दिसां पयलीं तेंच घडी हांगासर देंवन सारकें हांगा पावलें जाल्यार खबर ना पूण तरी आसतना हांव आमचे शेतकारांक ताणें नोंदणी काडली आनी तशेंच आमचे ऑफिसर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा ताकाय हांव काल तांचे बरें करून वता आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीचे आमचे कोर्ताली देखून फाटीं एक अशेंच धाकटोसो पिलो शेतान आसलेलो आनी जेन्ना आमचे ट्रॅक्टर आमी शेतान घालताले तेन्ना ते ट्रॅक्टराचे ते केज बील आसाय ते केजबिलां पडले आनी ते धाकटोसो पिलो असोच मेलो म्हाका दिसता हांगा एक कुट्टाडे कडेन आमचे आहा तरी आसतना आमचे कोणाकूय दिश्टी पडले नोंदणी येयली जाल्यार म्हाका सांगचें कित्याक आमी ते लोकांक फियर दवरचें न्हू तेन्ना कोणाक कितेंय जावपाक शकता तरी तर तुका दिश्टी पडले जाल्यार आमकां रोखडें सांगचें कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम करता ते रोखडेच येयले आनी पळय आयज देखून ताणें धरून वयलें आनी आमचे वेलसांवचे भाव शेतकार भाव म्हणून आतां म्हाका दिसता व्हडलीशी फियर जावपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी तेणें पळयलेलें आसा सो बोलेसो एक व्यवहार दिता की तसलो कांय वायट जास्त गुणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे टिकेक घालून आज ते राती ते पडले आनी हांव आमच्या एमएलएकूय देव बरें करूं म्हणटा तो खंयच्या अकावंटा वेळार तो पावता आनी आज एक पीसीस जालो हिंगा मातशे आमगे फार्मर्स सगळे बेजार जाल्ले म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें पूण एक जरी हें मेलो की तें आतां दिश्टी पडलें सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अर्जंटान देव बरें करूं म्हणटा मिस्टर जुलियो कादुसाक ताणें बरो एफोर्ट केलो काल सकाळीं येयलो तो आनी मागीर सांजे जेवून आसतना इतले पावसान तेज्या हिसाबान जेजो आमचो एमएलए येयलो
ताणें तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी मागीर तेणी ती इकेब हाडून गायली आनी रात्या म्हणल्यार ताका आमकां तें आज मेळ्ळें. पूण हांव सांगूं सोदतां कितें, जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमचें काम कितें तांकां हेल्प करपाचें. कित्याक आमी काल सांजेर पासून रावले हिंगा आनी तांकां तो वेस्ट हाडपाक आनी कितें करपाक आमचो गांवचो लोक आमचे भाव भयणी भोंवून तो वेस्ट बी हाडून दिलो. कित्याक आमी तरी कॉपरेट केलें जायत न्हू, तांकां इजी जाता ह्यो वस्तू करपाक. आमकां तेंचेर उलोवपाक जाता, ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता, गव्हर्मेंट कितें करता, पूण आमचें कितलें कंट्रिब्युशन आहा दॅट इज इम्पॉर्टंट. आमी सकाळीं आहले ते सांजेर पासून आमी हिंगा आहाय, आमी उलोवन गेले नाय, बट आमी रावले. आनी आमचो हो पंच इतलो एक्टीव, म्हाका दिसता सगळे 7-5 भितर न्हू तो कितेंय करपाक तयार आहा. आज देखून तो उठावपाक हें करपाक आनी तेच भाशेन आमचो MLA कितें आहा कितें तें चोयना, आपण पर्सनल हात घालता असले वस्तूक. सो हांव तुमकां मिडियाकूय आमच्या वेल्सांचो बरो व्हडलो न्यूज जालो आनी लोकांचो भिरांत आहा ती पयस जाली. सो हांव काळजांत देबोरकर म्हणटा आनी हांवें म्हणला ते भाशेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केन्नाय आमच्या गांवांत कितेंय तर कॉपरेशन जाय आमी सदां तेंचे बरोबर आसतले. आनीकूय तर आमकां दिश्ट पडलें आमी तांकां सांगतले की बाबा आमी आनी दिश्ट पडला आनी तेंचो आमकां आदार मेळटलो म्हणून हांव काळजांत देबोरकर. सर Sir, as crocodile finally trapped Allah, tell us something about that, sir. How it was possible and what time? Yesterday we got a call from the villagers saying that there is a crocodile, and we managed to rescue it, and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsa, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. Thank you. आता भिवपाची गरज ना. हय आता भिवपाची गरज ना. आनी चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते येवन काल पावस इतलो पडटा दर्यासून सकाळीं येयले ते येवन पयले पोवन तेमी परत येयले गेले आनी केज घेवन येयले. केज घेवन येवन परत तेमी दवरले हिंगा सांजचे 6 दिकून आहले ते. ओके तेमी आपणाचे पांजरे सारक्यान घालून ते दवरले आनी आतां तो क्रोकोडायल पडला रातचो. ओके तशें आमच्या फॅमिलीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तोय ताबडतोब येयलो, ताका खबर मेवली अशें जालां न्हू, तो येयलो आनी पळयलो मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेणें मागलें अशें बेगीन कितें जाता तें बेगीन करचें म्हणून की लोकांक त्रास जावचे आदी. आनी आतां शेतकाराकूय हांव सांगूंक सोदता आमचें आतां भिवपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी दवरलां आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो की म्हजींच कामदारां ती भितालीं हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा फुकट पात्रां आमी देवना म्हणटाले. सो आतां एक भिरांत आहा तशी गेली. सो हांव फर्स्ट हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक देव बरें तशेंच आमच्या फॅमिलीक रोकोजी बाब तोय फुडें सरलो. ओके तो रावलो सांजचो 6 दिकून आहलो हिंगा. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमकां बी मिडियान ओके तुमी पावता आमकां खंयच्या एकांताच्या कितें जाता. रमेश सायलेंट आमगे